युगात पवित्रात्म्या तुका आमचे मोदें तुझे कृपेन आमकां बोर राव तूं आमचे सोबें युगात पवित्रात्म्या तुका आमचे मोदें तुझे कृपेन आमकां बोर राव तूं आमचे सोबें तूंच तें जिवें उतो सासणाक वावतीचो Comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Jesu आमचे मुखार आसा बोबोवीत साक्रामेंतान रावतलेल्या जेजून हे वेळार आमकां दर्शन दिवंक हाजीर आसा ताचें दर्शन घेवंक ताका आमचे मुखार आमी पळयता सुरवंडार आमचो आमच्या जिविताचो मास आमकां जीवदाता दिनार होच आमचो सोमी ह्या वेळार आल्तारा मुखार आसा ताका रूप पळोवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या आपलें दर्शन आमकां दिवंक तो आसा आमचे हात जोडून ह्या आमच्या सोम्याक आमच्या सुरवंडाराक आमच्या दोनयाक किरीत भाशेन आमी नमस्कार आनी पोरनिपात करुया Father, we adore you. Lay our lives before you.
lay our lives before you. How we love you.
दिमी घालुया आणि जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. गायन करुया गिताचो D13. जेजू बोऱ्या गौड्या जेजू स्वाती बोऱ्या स्वर्गीता तू देवलो सोडून म्हाका आयलो पोले आतिशेळी तुका चुकोन गेली तुझे दाय बोर म्हाका पयसो रोग सोडनाका पोळे आतिशेळी तुका चुकोन गेली तुझे दाय बोर म्हाका पयसो रोग सोडनाका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां येशूची कृपा दिवं. मागीर मोगाचो युकार तुमकां आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता. बर्नर्ड पेरेरा आनी सेलिया कुतिनो आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी मागुया. दुसरें इंतेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जोझफीन डिकॉस्टा हिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता मॅकेन्झी गोम्स हो आमचो तरणाटो. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी ताच्या वावरान आनी ताच्या जिवितान ताका सुफोळ करूंक ताचे पासत मागुया. फिल्टन आनी जासिंता कुलासो आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक आर्गां दितात. तांकांय तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता देवसा अनिता फेर्नांडीस आनी फामील, दाबोली आगोस्तीन डिसोजा आनी फामील. ह्या कुटुंबांचेर बागेन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. कितें भाशेन मागुया भाव भयणीनो. सिस्टर मिजिया ही गांवांत वास्कोची पिलार सिस्टर्स हे संस्थेन ती आसा
आनीक आमकां उगडास आसतलो आमी तिचे पासून जाय तें मागलां आदीं कोविडाच्या टायमार ती आपलें घर सारकें करूंक वयर चडलेली तेन्ना सकयल पडलेली आनीक तिचो स्पायन इंजर्ड जाल्लो आजून पासून ती बेडीचेर आसा कितें भाशेन मागुया देवाची खुशी जाल्यार तिचे सवें एक मिलाग्र करूंक आनी तिका पेकोवणेचो हात लावंक कितें भाशेन ह्या आयचे मिसाचे भेटेन तिचे पासून मागुया देवाची खुशी जावंक आनी देवाची एक मिलाग्र आमकां फावो जावंक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर बाबा भयणीनो आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणटा. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा जेन्ना सोडवणेचो संदेश दिवन तुज्या दुताक निश्कुळूंक आंकवारीशी तुवें धाडलोय तेन्ना तिणें तुज्या उचारून आसलेल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यान घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरोवन देवाचें बिराड ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच कालती जावंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायेस प्रवराच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आरकारा कोडें उलोवन अशें म्हटलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग, ती पातळांतली कोणींतली ओ उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आरकारान प्रतिपाल केलो, ना हांव मागचो ना आनी सर्वेस्पराची परिक्षा कोचचो ना. तेन्ना इजायेसान म्हटलें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्यांत मनशाची सोंसणीकाय किल्लोली ती तुका पुरो ना तुका. आतां देवाची तिळोक सोदताय. बरें तर सर्वेस्परूच तुका एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली कोरबेस आसा. रोखडीच तिका ती एका पुताक जल्म दितली आनी इन मानुवेल आमचे मोदें देव म्हूण ताका नांव दवरतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, मोहिमेमूत राजाक भितर घेयात. दरबाराचो सर्वेस्पर तो परतून म्हणुया. मोहिमेमूत राजाक भितर घेयात. दरबाराचो सर्वेस्पर तो. आनी सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिजेर जियेता तीं सगळीं. आनी संवसारान सगलो लोक ताजे प्रितूम दर्या वयर मारल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब, मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दरबाराचो सर्वेस्पर तो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताजे पवित्र ठिकाण्यार पांय दवरूंक कोणाक फावो, जो नितोल हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो ओलक्या पोलक्यांक वस्तूंक लोबदो ना तसल्याच मनशांक. जबाब, मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात.
दरबाराचो सर्वेस्पर तो ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताजी सरुणीची देवाची कृपा असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसा. तुजें मूख पडूंक आशेता जाकोबाच्या देवा. साबाब मैमेवंत राजाक भितर घेयात, दरबाराचो सर्वेस्पर तो. उद्गाराक उबी रावया. दाविदाची चावी तूं आनी सासणीक राजे दादवंटे तूं उकोडटाय. कालुकांत बोणकोणींत बसलेल्यांक कोयद्यांक सुटका दिवंक ये. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यात नासरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सुरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोरलोले, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेसू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापायन दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारीन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे. आनी देवदूत तिचे सोशिलो कोड सोरलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन मारयेच्या वयकाराचेर नियाळटाव. गाब्रिएल देवदूत सगल्या परस देवदूतां मदलो व्हडलो. किरीत भाशेन तो आपूण महादेवदूतांतलो तेगा देवदूतांतलो एकलो तिचे सोशी आयलो. कित्याक आयलो काय? तोच देवाचो संदेश घेवन तिचे सोशी आयलो, एक आंकवारी सोशी. आनी येवन ताणें तिका नोमान केलें. कसलें नोमान काय? कुरपेन भरलेली. नोमान कुरपेन भरलेली. ती वस्तोरी कुरपेन भरलेली आसलेली देखून ताणें रोखडेंच बाकीत केलें की सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. आनी काय बरें बाकीत बाबा भयणीनो, कित्याक देवान येवशिल्ली मांडणी किरीत भाशेन गाब्रिएल देवदूतान
मारयेक कोडयली. आनी नोमान आयकून मारिया सगळीच घुस्पोली, गोंदळाक सांपडली. कसलें नोमान, कित्याक म्हाका सर्वेस्पर म्हजे सोबे आसा अशें हो गाब्रिएल देवदूत म्हणटा काय. हांव एक निश्कोडो कोस्तोरी, हांवें कसलेच आनी वायटाक हांव सांपडूंक ना. खंयच्याय दादल्या लागीं हांवें संबंद म्हजो जोडूंक ना. हें आयकून खिरीत भाशेन ती घाबरली तेन्ना देवदूतान तिका बुजवण दिली आनी म्हणलें, भिवू नाका मारये, आयक तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेसू हें नांव तुवें ताका दवरचें. काय बरी हीच गाब्रिएल देवदूताचीं उतरां मारयेन आपल्या जिवितांत पाडलीं. जें कितें देवदूतान तिका सांगलोलें, जें कितें देवदूतान तिका बासायलोलें तें तिच्या सोबें घडलें. आनी खरेंच ती खिरीत भाशेन देवाच्या पुताची आवय जावंक पावली. देवाचो पूत तिचे कुसवेन गर्भ सोमवलो आनी ह्या पुताक खालतीकायेन तिणें अणभवलो आनी आपल्या ह्या संवसाराच्या जिवितांत ताका जल्म दिलो. मुखार बाबा भयणो, देवाच्यो येवजण्यो, देवाच्यो मांडण्यो आमचे सोबें तरेकवार. जायत्या वस्तू वरवीं देव आमचे सोबें उलयता, जायत्या घडण्यां वरवीं देव आमकां कळयता, जायत्यो वस्तू देव आमच्या जिवितांत करता. आमी उक्तेपणी त्यो मानून घेवंक, उक्तेपणी त्यो स्विकारूंक, उक्तेपणी तांचेर नियाळूंक देवाचें आमंत्रण आमकां. आयच्या दिसाक मारयेन देवदूताक प्रश्न केलो तेन्ना म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना तेन्ना हें कशें घडों येता. आनी काय बरें देवदूताचीं उतरां, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मला त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले. तुजे सोबें पवित्र भुरगो जल्मतलो. आनी बाबा भयणीनो, खालतीकायेन मारयेन देवाची येवजण मानून घेतली. पवित्र आत्मो आमकां जायतें सुचयता, पवित्र आत्मो आमकां जायत्या देण्यांनी भरता, पवित्र आत्मो आमकां घोटाय दिता. ह्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जेसू घेवंक आमी तयार जावं. दर दिसाक आमच्या जिवितांत येतलें वायट पयसावंक ताचे येण्याक उदीक आनी उदीक आमी फावो ते परी ताका मेळलोली जावंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या उत्तम बलिदानाची तुजी दया दिसकाल. भावार्थान आनी बरवशान आमी आशेतांव तें सासणाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काडयांसो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरावरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळ्ळो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या स दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र गलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. उंचोली तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोली तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचार दी. ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगोटुया. तुझ्या कुसार बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवलें ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची तशी आमची पातकां नी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका
पूण वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवादय करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशा नोतरेकतावन तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांगले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय बट जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कुशे फरमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी दी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सगळें उबी रावया. क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता नाणय म्हाका तूं बरें जेसू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायनान तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सरूंक वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय.
मोनाच्या वेळार तूं म्हाका पळय, तुजे सोशेवंक तूं म्हाका फरमाय, भोगता संगती तुका बाकांच्याक सासणाच्या ससनाक आमीन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या काणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या सुर्गीच्या जेवणाची गोडसाण चाखतात ती खोरी सवस्काय भोगूंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया G8 पेज नंबर 100. G8. Yeah.